हे 15 दिसाचे सेशन आयज सोंपता. कशा तरेन तुमी पळयताय? कारण खुबशे तुमचे मुद्दे येयले हितून. सी प्रत्येक सेशना जे लोकांचे विशय आहा ते आमी मांडटा सरकारा तर्फेन. मांडावळ जी सरकार आनी कारोबार चलोवपाची आनी विरोधक आहा ते आमकां विचारता आमी खूंय चुकला, खूंय सुदार हाडपा जाय. क्रिटिसिजम करपाचे म्हणजे तोखणायक ते करना, क्रिटिसायज करपा तेंचें काम जावन आसा. सो इट इज हेल्दी फंक्शनींग ऑफ डेमोक्रेसी. आनी तुमी पळयला हे अधिवेशनाक खास करून बरे विशय आनी मुद्दे वयर काडले. आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान सुद्दां इवन लिगलायजेशन ऑफ हावजीस म्हण नाका, वेदर इन गव्हर्मेंट लँड, वेदर आलवारा लँड और वेदर इन कॉमदार लँड, एक जे पावल मारला. इट इज रियली एम्पावरींग द कॉमन पीपल, एम्पावरींग द पुअर पीपल. आमी सदां नाल्यार स्लोगनूच उरता. एक तूं मुद्दम लक्षांत दवर, जे तेंच्या नांवार जेन्ना घरां जातलीं, इज इट नॉट दॅट दे आर गोइंग टू बी अपलिफ्टेड? इट इज अपलिफ्टींग द पुअर. अशें आमी चिंतपा जाय. तांकां तरी ताकद आसली, हांव परत सांगता, तांकां तरी ताकद आसली बरे व्हडले बंगलो बांदून लिगली वा बरे व्हडले गेटेड कॉलनी फ्लॅटान रावपा. हे लोक इलिगल बांदपाचे तांकां तांक ना. फॉर एग्जाम्पल तुमी वास्को मुर्मुगांव सायड घेया, लोक तेन्ना गोवा शिपयार्डान येयले काम करपा, एमपीटीन काम करपा येयले. आमचे गोंयकारूच खंय पेडणे सोन, बिचोले सोन, हेर सगळे वाठारांनी. आनी लोक थिंगा रावले, तांकां नासले रावपा सोय नासली. 70 or 72 सोन तेजे पयलीं सोन व्हडल्या प्रमाणांनी घरां जाली. तेन्ना सोन ती जायत आयली. पूण एक जावपा जाय, हांव मान्य करता, हेजे फुडें एक सुद्दां इल्लिगल बांदपा लोकांक मेळपा जायना. तो कायदोय आमी हाडटा आनी हेजेर एक मेसेजी वयतली हे फुडें खंयचे आनी बांदपा मेळपा ना. वन मोर थिंग इज दॅट तुमी तुमच्या हितून म्हणलेलें आसा दिसता यू वूड लायक टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स टू ग्राम सभास, मिटिंग्स मानवी. सो ऑलरेडी आमी बदल हाडलेलो आसा. जी परमिशन आतां 30 दीस लागतले, आतां 15 दिसां भितर दिवचे पडटले. जे 15 दीस लागतले कंप्लिशन सर्टिफिकेट बाकीचे 7 दिसां भितर दिवचे पडटले. ज्यो 2 मिटिंग जाताल्यो पंचायतीन त्यो आतां एवरी वीक तांकां मिटींग घेवची पडटली. सो लोकांचे कांय पेंडींग उरपा ना. सो दीस इज ग्रासरूट डेमोक्रेसी वर्किंग एट इट्स बेस्ट. सो ग्राम सभाज ऑल्सो विल बी चेंज. ऑटोमॅटिकली ग्रामसभा ज्यो जातात त्यांची फ्रिक्वन्सी वाडटली. सर काही व्ह्यूज आयले लोकांचे की 30 वर्सां पयलीं तुमी म्हणटा की 30-40 वर्सां कोणी घर बांधले इलिगली, जेंच्यांनी लिगली बांधले तेंच्यांनी चूक केल्ली, कारण तेंच्यांनी आपली मेहनत घेवन लिगली बांधले. इलिगली बांधले तांकां फायदो मेळटा. हांव तुका प्रश्न विचारता, आतां म्हणचे हे लोकांनी तुमी म्हणटा तेणी लिगली बांधले तांकां त्रास जाता जाल्यार ही घरां आतां इतले वर्सां आहा, गेले 30 वर्सांचे तांकां मोडपाचे. तेंचे एक जनरेशन जावन दुसरें जनरेशन, थोडे कडेन तिसरें जनरेशन पावले, तांकां लोकां रस्त्यार पूण घालपाचे. सर तितून आनी एक लोकांचो प्रश्न येता, जी आतां सद्या इल्लिगल आहा तांकां परत 30 वर्सां सरकार रावतले लिगल करपाक. तेजेर एक्शन जावचें ना म्हणून. वी आर गोइंग टू मेक इट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ सिंगल न्यू इलिगल हाऊस. होय कायदो आमी हाडटले आनी ऑलमोस्ट हाडले. पूण 2014 मागीरची आसा घरां जी इल्लिगल येयल्या 2014 मागीर. ना पळय आतां पुसान कितें स्टँडींग आसा ती उरपा जाय. हो स्टँड गव्हर्मेंट पूण हो 2014 मेरेनचो न्ही. हे कायदो 2014 पुसान आसा. हय, फुडारा विचार करतले गव्हर्मेंट आतां पुसान कितले आसा ते उपरांत आतांसून एज ऑफ दीस डेट. सपोज यू टेक टुडे, इट इज द 8th of August. आफ्टर 8th of August नॉट अ सिंगल हाऊस शूड बी एलाउड. आनी आतां सो आख्खे गोंयांत पळयल्यार कोण बांदपा वचना, कित्याक तांकां जे आतां पर्यंत कोण स्टँडींग आहा तांकां EHN नंबरूय आसा सादारणपणे. एटलिस्ट एक तरी ओळख आहा तो आतां पुसान आहा म्हूण. हे फुडें आनी कांय इलिगल बांदपा मेळपा ना. सर उबर चलता गोंयांत. सर उबर चलता गोंयांत. चलता जाल्यार इलिगली चलता. लिगली आमी परमिशन दिवं ना. इवन आमी ड्राफ्ट गायडलायन्स घायले ते, दोज इट वॉज अ ड्राफ्ट, we had very clearly stated they have to take permission of the state government. When somebody operates illegally, anybody can operate illegally. We will stop that. सरकार तेंचेर केस फायल करची ना. Yes, करतले, डेफिनेटली करतले. We will take strictest action against them. ना अजून ऑफिशियली हांवें फायंड आउट कर म्हूण सांगला आनी अशें इट कम्स टू माय नोटीस आय विल टेक द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन. दे कॅनॉट ऑपरेट. ओके, थँक्यू सर.